परून काळजांची तुजे थंय उबारून तुका हरसून तुका वर्णून गायतावे काताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे साकोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे साकोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो. तुझ्या मोगाच्या भावा भयणीनो नवे वर्स आमचे नतलां व्यस्त जातस ताचे शुभाशय आमी एकामेकां दिले आनी आतां नव्या वर्साच्या शुभाशय हें वर्स बागी देवाच्या कुशक प्रमाणे देवाच्या मोगांत देवाचेर अखंड फातयेनी दवरून जियेल्लें जायचें म्हूण आमची आशा. देखून ताचेरय आमी सुम्याचें आशिर्वाद मागलें आनी आज ह्या सुवत्या दिसा आज पयलें वचप आमकां देव जावन आसा मोग आमी एकामेका मोगांत जियेया अशें म्हण जुवांव आमचे कडेन सांगता. आनी शुभ वर्तेंत एक अजाप सांजेचो वेळ लोक बुकेन आसा आनी शीस येवन म्हणटात तांकां घरा धाडया आमच्या लोकांक. जेजू म्हणटा ना तांकां खावंक दिया तुमीच दिया. ते म्हणटात आमचे कडेन कांय ना. तर कितें आसा तें तुमी हाडया म्हजे गर्शेन. ताचेर तुमी आशिर्वादीत घालता आनी वांटून सांगता. ते खालते जातात वाणतात आनी अजाप थंयसर घडटा तें आमी पळयता. हें पयलें वचप शुभ वर्तेचें चिन्ह आज मोतीन दवरून हें मीस भेटोवंक आतां आमी तयार जाता. देवाचेर आमची थोडी पातयेनी उणी जाल्या थोडे बोटी आमच्या संवसारांत आमी आसा. मागीर आनी एक आमचें अस्कत गाय म्हळ्यार माया मोगान जियोवचें. दुक्कड आमचे अस्कत गायो पातकां सुखी वळखून घेवया आनी देवा कडेन ह्या पातकांचें भुगसाणें मागया. हांव पातकी सपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदां संवार मुरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो जगत आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचें पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. प्रार्थया. अनंत देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो एकलो सपूत आमच्या सैमान दिश्टीक पडलो आमच्या सारको जाल्लो आमी ताका वळखिलो तशें आमी ताच्या उदेशी काळजान आनी मनान बदलोन ताचे सारकें जावंक पावूं म्हूण मागता.
आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारिंदान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूं आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाटयलेल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचें उडपकार. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा, नितीवंत फैसलाचें देणें तुज्या राजाक पाटय. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्याय निती खाल सोलोवन व्हरूं. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. गुड्या दोंगरांनी नेटयलेलो गांव तुज्या लोकां पासत न्याय नितीक सरी जावन सुभामपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक नीत कन्न दिवं, गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरूं. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावं, संद्रेम आसासर शांती शेकान शेक बाळवो. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, युफ्रेटीस न्हंयतावन पृथ्वीची अंत पर्यान राजवट चलोव. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. Alleluia, 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 Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. अशें माचव्या वयलो सकला देमताना जेजून व्हड एक लोका जमो पळयलो. गोवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. सांज जावन येताना ताचे सीस ताचे सशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात. त्या भायर वेळी उतरलो, लोकांक धाडन सोड. भोंवतणीच्या ग्राम आनी हळ्यांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दित. थवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमीच तांकां कांयकुणी खावंक दिया. शिसांनी म्हळें, तर आमी
वचोन 200 रुपयांचे उंडे मला घेवन तांकां खावंक दिवचें म्हणून म्हणचें गे तुवें. तेदवां जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात वचून पळया. पळोवन येतस 5 उंडे आनी 2 माशल्यो म्हणून तांणी ताका सांगलें. थवळ तांकां थरण्या थणार पंक्ती पंक्तींनी बसोवंक जेजून फरमायलें. आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्ती करून बसलो. उपरांत 5 उंडे 2 माशल्यो ताणें हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून पंक्तीर बसलोल्यांक वाडूंक शिसा लागीं दिले. 2 माशल्योय तेच परी समेस्तांक वांटल्यो. समेस्तां जेवन दादोशी जालीं. वाडन उरलेले उंड्याचे आनी माशलेचे कुडके तांणी आरायतना 12 लिंबोर जालीं. जेवलेल्या जाणां भितर दादले मनीस 5,000 आसले. देवाचे उतर ये. वाखणी तुका क्रिस्ता. आयच्या वांजेलाच्या इल्लेशें पयलें मार्क ह्यो संगती आमकां दिता. तें जावन आसा जेजून ताच्या 12 शिसांक शुभ वार्ता परगट करूंक लोकांक बरें करूंक देंवसार धांवडावंक म्हणून धाडलां. ते गेले, फाटीं आयले. ताच्या मोदेगांत हेरोद रायान सांजो हांव बाप्तिस्ताक जिवेशी मारिल्ली खबर ही थंयसर सांगल्या. एका कुशीन जेजूक ह्या शिसांचे आपोस्तलांचे सुरसुरे म्हणयत, पाप इतलें काम करून आयल्यात, आमी वरे विंगड वचत जाय. आनी एका कुशीन बेजार जाता, येद्या व्हडल्या प्रावादीक ह्या हेरोद रायान जिवेशी मारलें. इतलें बरें करनासल्या म्हज्या काजीन बाबाक ताणें जिवेशी मारलें अशें म्हणलें चिन्ना ताच्या मोतींत गुवोनूत आसात. देखून बेजाराय. ह्या वेळाचेर आमी एक सुरेश वाते घेया म्हणटा तो. इल्लो वेळ थंय म्हणी करसी आमचे इतल्याक म्हणून. पूण आतां तो तिबेरियस सरोवरा नातर जाल्यार गलिलेयाच्या त्या व्हडलो तळें म्हणटात ताका ह्या सरोवरा म्हणया, थंयसर एका कुशीन ते आसात. आनी ह्या वेळाचेर तो म्हणटा, जेजू म्हणटा, आमी एक सुऱ्या सुवातेक पलतडी या. मातशे वकाण गेलो, बेसरले. लोक येणे पळोवनूच आसलो, खंय येता गे म्हणून. आतां आड उतरचें जाल्यार गलिलेया सरोवरा 100 मैलां आसात. 100 मैलां तुमकां कळटा कितलें पयस जालें म्हणून. आनी उबें जाल्यार लागीं 20. अशें म्हणटा आसतना आड देगेन खंयच्यान वेगी वेगी गुवोन ते त्या कुशीक वचोन पावले. मातशे वयले जेजू आनी ताचे सीस देंवताना थंयसर लोक सगळो जमोन जाला. तेय हे सकाळ दर्यांतल्यान येताना धांवोन धांवोन वचोन थंय वचोन पावल्यात. हें पळोवन जेजूक तांचे सुरसुरे दिसले. गोवळेनांतल्या बरी आसात पळय, शिकोवन देवाची बरी खबर आयकोंक वळे आयल्यात. देखून तांकां शिकोवंक सुरू केलें. काळोख जालो. सीस येवन लोक सांगतात, अळे तांकां ताण सोड. जेजू म्हणटा, ना, तुमी तांकां खावंक दिया. कांय ना आमचे कडेन, कितें आसा तें दिया. आनी निमाणें आसले ते 5 उंडे आनी 2 माशल्यो हाडून दिल्यो. ते खाण घेवन जेजून अजापी केलें आनीक अजापी तरान वांटूंक सांगलें. तांणी वांटलें. वांटता वांटता सकाळां गिता दोशी मेळ्ळें. आनी पयल्या वचपाक आमी गेल्यार थंयसर आमी पळयता
देव जावन आसा मोग. कोण मोगां जियेता तो देवा सांगाता जियेता. आनी देवान आमचो असो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो तसोच मोग करी जाय. देवान आमचो मस्त मोग केला तशें आमी एकामेकाचो मोग करून जिये जाय अशें जुवम आमकां सांगता. तर ही चिन्नां आमी सांगाता गेल्या कित्याक आमी खंय आसा वता हातूंत लितुर्जे वर्सांत सोम्याच्या आपर्गटणेच्या 2 या 3 दिसां उपरांत सोम्याची आपर्गटणी एपिफनी फेस्त पोर जाला मात्र आनी थंयसर सोम्यान आपणाकच कळीत करचें, देवान ताकाच कळीत करचें तें आमी पळयलां. आनी आतां ह्या अजापांत सोमी आमकां कळीत करता ताचो मोग. देव आमचो मस्त मोग करता म्हणलें सत हांगासर आमकां कळीत केलां. पयल्या वचपांत तें सांगलां जाल्यार दुसऱ्या वचपांत तें आमी हें घडीत आसा तशें पळयता. म्हज्या भावा भयणीनो, तर आतां म्हळें जर तर एकल्याक पेल्याच्या बरेपणाचो हुस्को आसा जाल्यार ताच्या काळजांत आपशेंच पेल्याक बरें करचें तो चिंता. ताच्यो गरजो ताच्या दोळ्या मुखार येतातच. पेल्याच्या बरेपणाचो हुस्को एकल्याक जर तर ताच्या काळजांत मनांत आसा जाल्यार पेल्याच्यो गरजो ताका दिसतात आनी कितें म्हणी बरें करूंक तो वेता. हें एक व्हडलें सत. आतां हेंच आयच्या शुभ वार्तेंत आनी पयल्या वाचपांत आमकां दिसता. ल्हानशी एक काणीशी कोणें सांगिल्ली. एकलो दर्याच्या देगेन पाशार जावन येतालो. ते स्टार फिश म्हणल्यार ल्हानश्यो मासल्यो आसात. त्यो लारां येताना पुरा येवन दर्याचे तडयेर मारच्यो आनी उळवून थोड्यो येतात, थोड्यो सुकणीं व्हरतात खावन आनी कितें जावन मरतात. एक ल्हान भुरगें पाशार जाता आसतना थंयसर हें पळोवन एका मासलेक ताणें खाट गेलें आनी दर्याक उडयलें. कोण एकलो मानेस्त म्हणलो हें कालें करताय तूं? 1000 लेखान 100 लेखान मासले भायर पडटात, ताका कालें करताय? हांव ताका बचाव करतां. एक मासली जाल्यार व्हडली. त्या मासलेची गरज कितें? त्या मासलेची गरज उदकांत वचोन जियोवची. हांव ताका उदकाक धाडटां, उदकाक वचों दी. म्हज्या भाव भयणीनो, अशें थोडे फावटी आमी हें बरें काम करता आसतना आमकांच वायट घडटा. कशें एका ऋषीन तें एक इच्छू त्या उदकांत नासावन वेसो पळयतना एक ल्हानशी बडी काण घेवन ताका वयर हाडलें. हाडटाना त्या बडयेच्या सरोन ताकाच कोंस मारली. आनी देवानी आमकां तशेंच केलें न्हय गे. आमी इतलीं पातकां केलीं जाल्यार इतली कोंस ताणें हें आमी ताका मारली जाल्यार आमचो मोग करचो सोडूं ना. आमचो मोग केलो, आमची सोडवण केली, आमचे पासून सदां बरें करनच गेलो. वस हेंच तें उगडापण आज आमकां पळोवंक मेळटा. म्हज्या भाव भयणीनो, कितें लिसो आमी घेता. जेजून जायतीं बरेंपण केलां. दुसऱ्यांक बगसूचें, तांचो मोग करचो, तांकां समाधान दिवचें आनीक जायच्या लोकांची काळजां मनां दादोशी केल्यांत आनीक तांकां सोडवून दिल्या, तांकां दयाळाय बोगसाणें समजोणी सक्कट दाखयल्या. असली अजापां जायतीं जेजून केल्यांत. आनी आज आमकां तेंच सांगलां, तुजें म्हणलें तुजे कडेन कांय ना, सक्कट देवान तुका दिलां. दिल्ल्यांतलें दुसऱ्यांक दी. तुका दिल्ल्यांतलें दुसऱ्यांक दी. केदो म्हणसर देव तुका दिवनूच आसा आनी तो बंद करिना. केदो म्हणसर तूं दुसऱ्यांक दी. असलें एक लिसांव हांगासर आमकां आयकोंक मेळटा. तर मोगाच्यानो, आमचें जिवीत असलें करूंक आमी प्रयत्न करया. सुम्या कडेन ताचे आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या देवान केल्ल्या त्या कळीत केल्ल्या त्या सतांचेर जियोवचेचेर ताका आदार आमी मागया. काणिक
काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा भक्तीन मिटवतो तुका भक्तीपणाचो गुथो बापा स्वीकार करी बापा उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा काणिको गे बापा काणिको काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा गोपून दितावत्यो तुका भक्तीपणाचो गुथो बापा स्वीकार तू करे बापा म्हज्या मोगाच्या भावांक भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपुतवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुच्या दवाक सरस्पोर मानून घेव सर्वेस्परा तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हण आमी भवार्थान आनी भक्तीन सत म्हणटा तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी तो आमकां भरपूर मेळूं म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्परा थंय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशीन आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपुतवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवण्याचें सासणीक येवजण उक्तें गेलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनशी सैमान दिश्टी पडलो ताचें अमरपण परस जळ्ळें ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गीच्या सोळ दळबरां सांगती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उन्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा भवर्त सोगड परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन कोण आमी करता तुझ्या येण्याक
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वजिबिताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमां समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोवचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेजता तुज्या पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमकां समेजतांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिया देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजाय दिसोपती भगवंत दर्दमता आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान पदवेदार बापा सो वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सगळ्यांक बुचिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतले वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात शांती देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली दिसताची कूड म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडगोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा कितली मोवळका कुळ तुझी असीम दयाळा सर्गीची दैविक आनंदा दोस्करची पवित्र जीण आमची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडगोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा आमच्या काळजांनी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पयणा सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडगोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन थंच आमकां एकवट थाय, तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हें देणें आमकां ऐतीं करूं म्हण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळा रास्तोचे परगडता मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें बदलाय. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळा रास्तोचे परगडता. मोगाळ पुत्रा सोवे औक्वाद मरे आशीर्वादी आमकां बगीन कुसाची कृपेन रक्काप आमच्या दिसमांतले बाबाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.